लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन राती उसरां उमेदवारांची चौथी वळेरी जाहीर केली। हातूंत 12 राज्यांतल्या 46 उमेदवारांची नावां आसात। काँग्रेसीन आतां मेरेन 183 उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात। काँग्रेसीन चौथ्या वळेरेंत दिग्विजय सिंग आनी कीर्ती चिदंबरम हांची नावां जाहीर केल्यात। पूण महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस अपयशी थारल्या। भंडारी समाजातले अंतर्गत राजकारण आणि गटबाजी विशीं समाजाचो फुडारी तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पयलेच फावट मनमेकळेपणान उलोवप केलां। गोमंतक टीव्हीच्या खासा कार्यावळीत श्रीपाद नायक उलयताले। मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या कोतान भंडारी समाजात गटबाजी ना समाजातल्या फुडाऱ्यां मदली गटबाजी ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचें श्रीपाद नायक सांगतात। भंडारी समाज अजुनूय एक आसा, फकत वेगळे आसात ते समाजाचे कांय फुडारी। ते वेगळे आसात म्हळ्यार समाज वेगळो आसा अशें जायना अशें श्रीपाद भाऊ सांगता। गोकुळवाडी साखळेत दुचाकी आणि मोटर हांचे मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी संतेश मधू नायक वय 49 रावपी मडकय फोंड्या ह्या मनशाक मरण आयलें। मोटारीन दुचाकीक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। पोषक हवामानाक लागून अंदू वर्सा आबोलीच्या फुलांचे पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा। फाटल्या वर्साच्या तुळेत अंदू आबोलीच्या फुलांक पोषक वातावरण आसा। देखून अंदू शिगम्याच्या दिसांनी आबोलीच्या फुलांचो उणाव निर्माण जावचो ना असो अदमास फूल विक्रेत्यांनी उक्तायलो। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेह लडाखात वचून भारतीय सैनिकां वांगडा होळी मनयली। राजनाथ सिंग आयच्यान 2 दीस लेह दौऱ्यार आसात। राजनाथ सिंग होळी मनोवपा खातीर सियाचीन वचपाचे आशिल्ले, पूण हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून ते सियाचीन वचपाक शकले ना। कोरगावच्या देवसू वाठारांत शेनवारा मध्यान राती एका टुरिस्ट टॅक्सीक स्वयं अपघात जालो। ह्या अपघातात टॅक्सी चलोवप्याक मार लागलो। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। ड्रायव्हराचे टॅक्सी वयलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा।
हंजुणा गोंय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून हमीद तेहरीन या इराणी नागरिकाक अटक केली। ताचे कडल्यान 12 लाखांचो गांजो आणि 41,000ची रोकड जप्त केली। जाल्यार हरमला मांद्रे पुलिशेन धाड घालून नार याकोव ह्या इस्रायलाच्या नागरिकाक अटक केली। ताचे कडल्यान सुमार 9 लाखांचो गांजो जप्त केलो। या दोनूय घडणुकांचो फुडलो तपास सुरू आसा। इस्रायलच्या नागरिकाक 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। काणकोणा 20 वर्सां पिरायेच्या चलयेक भिरांकूळ अपघातान आगताक मरण आयलां। ही घडणूक आयतारा घडल्या। अंकोला कारवारचे चली ह्या अपघातान सोंपला। नुस्त्याच्या ट्रकाचे उदक रस्त्यार पडून KTM ही मोटरसायकल घसरिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें कळटा। रानटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर 70तल्या नाल्लाच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाला। माकड खेती शेकरू माडावयल्या बोड्यांची व्हडा प्रमाणात नाशाडी करतात। ताका लागून शेतकारांक तशेंच वेपाऱ्यांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा। गोंयांत देवकार्य धरून खाणा जेवणांनी नाल्लांचो वापर करतात, मात हालीं तेंपार नाल्लाचें उत्पादन भरपूर उणें जालां। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले, मात अंदू वर्सा फकत 400 ते 500 नाल्ल मेळटात। विकपाचे सोडूनच दिवप, घरांत खावपाक लेगीत नाल्ल पावनात म्हणून अडवयचो भाटकार भिमाराव सांगता। गोमंतक दिसाळ्याचो 62वो वर्धापन दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। वर्स पद्दती प्रमाण सकाळी गोमंतक कार्यालयात सत्यनारायणाची पुजा जाली। आरती जाल्या उपरांत भाविकांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेतलो। दिवचल शारात बिबट्याच्या वावराक लागून थळाव्यामदी हुस्को पातळा। बिबट्याक धरपाक राना खात्यान पांद्रो लायला। या बिबट्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो म्हणून मागणी। 1.5 म्हयन्या फाटी दिवचलचे कातरवाडो वाठारांत धुमशणां घालपी बिबट्याक राना खात्यान धरपाक येस आयिल्लें। आता परतून एक फावट दिवचले बिबट्याचो वावर सुरू जाला। दिवचले शांतादुर्गेच्या मठा फाटल्यान थंय हो बिबटो दिश्टी पडटा। राना खात्यान हे बिबट्याक धरपाक पांद्रो लायला।
शरदचंद्र रेड्डीच्या स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक केल्या। ईडीन अरविंद केजरीवालाच्या घराचेर कितल्योशोच रेडी घातल्यो, पूण तांकां मनी ट्रोलाचे 1 रुपया लेगीत मेळूंक ना। मनी ट्रेल खंय आसत जाल्यार ती भाजपा आनी शरदचंद्र रेड्डी मदीं जाल्या, असो आरोप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान केला। सांकवाळे येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। लोकांक विश्वासात घेवचे आदींच पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। ह्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा आपयल्ली बसकाय जावपाक शकली ना। चर्चा सुरू आसतनाच सरपंच, उपसरपंच आनी पंचायत सचिवान मदींच कूस काडिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। सत्तरी वाठारांत एकाच दिसात 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी उजो। पाडेली सुकिल्ल्या तणाक, भिरोणा काजी बागायतीक आनी मेळावेलेच्या कोयर प्रकल्पांतल्या कोयराक उजो। कोणे तरी मुद्दम जावन हो उजो घाल्ल्याचे दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। उजो लागिल्ल्यान कोयर प्रकल्पांत आशिल्लो कोयर लासून गोबर जावन सुमार 25,000 लुकसाण जालें। ह्या घडणुकांचो फुडलो तपास सुरू आसा। रशियेची राजधानी मॉस्कोचेर दहशतवादी हल्लो जाला। ह्या हल्ल्यात 90 परस चड लोकांक मरण आयला, जाल्यार 145 परस चड लोक गंभीर जखमी जाल्यात। मरप्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता। मॉस्कोतल्या ह्या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या। मॉस्कोतल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या, पूण ह्या हल्ल्या फाटलें नेमकें कारण कितें तें मात कळपाक मार्ग ना। फाटलीं 2 वर्सां रशिया आनी युक्रेना मदीं झूज चालू आसा। ह्या झुजाक लागून रशिया वांगडा कांय देशांचे संबंद फिसकटल्यात। जाणकाराच्या कोतान इस्लामिक स्टेट ग्रुपान रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांका विरोध करीत फाटल्या 2 वर्सांच्यान रशियेचेर लक्ष केंद्रीत केला। मांद्रेच्या नारोबा देवळाकडेन बिगर गोंयकाराचे बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा, असो आरोप संदेश सावंत हांणी केला। आदल्या पंचायत कमिटीन हातूंत घोळ केल्ल्याचे सरपंचाचे म्हणणे आसा। जाल्यार असल्या बेकायदेशीर गजालींक आपूण पाळो दिवचो ना अशें आतांचो सध्याचो सरपंच बाला नायक सांगता।
भाटले पणजेच्या एनारिटा अपार्टमेंटात आशिल्ल्या फर्निचराच्या गुदावाक शेनवारा उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याची म्हायती रोखडीच उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. फर्निचर तयार करपाक लागपी सगळे सामान उजो पालोवपी दळान वाटयले. सुदैवान जिवीतहानी जावं ना. देवाकडेन पेटयल्ल्या दिव्याक लागून हो उजो लागिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिल्या. भाजप सरकार काँग्रेसीचे बँक खाते सील करून आमकां सोपोवपाचो यत्न करता. म्हादयचो विशय सुटावो करपाक केंद्र आनी गोंय सरकार अपयशी थारला असो आरोप युरी आलेमांव हांणी केलो. जाल्यार आमच्या कागाळी प्रमाण वेंचणूक आयोगान भाजपाचेर कारवाय करूं ना जाल्यार न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिली. शुक्रारा रातच्या वेळार अनवळखी मनशांनी केप्यां म्हालांतल्या पेडामूळ शिरवय वाठारांतलो 5 कारींचे हारशे फोडले. उपरांत थळाव्यांनी केप्यां अनवळख्या मनशां आड पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केली. पुलिसांनी घडणूक थळार येवन गाडयांचो पंचनामो केलो. जाल्यार कांय म्हयन्यां पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून थळाव्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. कोलवा दर्यादेग तशेंच हेर वाठारांत आशिल्ले चिल्ड्रन पार्क सध्या बाबत स्थितींत आसा. ह्या वाठारांतल्यो स्ट्रीट लायटी मोडल्यात. ताका लागून ह्या वाठारांत लोक वचपाक भियेतात. मात हो सध्या बेबद्यांचो आनी मोगान आशिल्ल्या जोडप्यांचो स्फोट जाला अशी म्हायती थळावे लोक दितात. पत्रादेवी वाठारांत काजूचो वेवसाय करप्यांक हवामानान बदल आनी जंगलाक उजो सारक्या हेर घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणांत कासकारांचें लुकसाण जालां. हाका लागून फेणी आनी उर्राकाच्या दरांतूय वाड जाल्या अशें काजूची पिकावळ घेवपी रुसय फर्नांडीस हांणी सांगलें. देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी काजकारांनी सरकारा कडेन केल्या.
म्हापशे घाटेश्वर नगरात जीव घेणो हल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक 19 मार्चाक राती 12:30 वरांचेर घडिल्ली। मोहम्मद उस्मान ह्या यूपीच्या तरणाट्याचेर 2 जाण अनवळख्यांनी हल्लो करून ते फरार जाले। या प्रकरणाची कागाळ म्हापशे पुलिशेंत नोंद केल्या। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। म्हापशा वाठारांत पे पार्किंगे बाबतीत उप्राशिल्ली समस्या ही बेगीनूच सुटावी जातली। ज्या कंपनीक पे पार्किंगाचो टेंडर दिला तांकां सगळ्यांनी तांच्या कामात सहकार्य करचें अशें स्पश्ट मत म्हापशेचे नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान उक्तायलें। सध्या वचत थंय भुंयगत केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान मातशे त्रास सोंसचे पडटाले, पूण उदरगतीची ही सगळी कामां बेगीनूच पुराय जातली अशें आश्वासन म्हापशेचे नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान दिलें। पिळगांवच्या न्यू वाडा वाठारांत 3 घरांचेर फातर मारपाची घडणूक घडल्या। या प्रकरणाक लागून ह्या घरांच्या जनेलांचे ग्लास फुटल्यात, जाल्यार ग्लास फोडून एका घरात गुणो भितर घुशिल्ल्यान एक ल्हान भुरगो नशिबान वाटावलो। फातर मारिल्ली 3 घरां मुस्लीम भावांची आसात। वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या। कालोर सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागल्यात। दिवचले वाठारांत वचत थंय हे चित्र पळोवपाक मेळटा। हवामान बदलाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान उष्णतायेचें प्रमाण हिस्पा भायर वाडलां। पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा। गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना।